मोगाचनो 2025वें वर्स पापा फ्रांसिसान आपल्या स्पेस नॉन कन्फुंडीत वा बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणल्या निर्देश दस्तवेजा मुखांतर सोम्याच्या जुबलेवाचें वर्स म्हणून पाचारलां. हर एका 25 वर्सांक एक पावटी पापान परगट करच्या जुबलेवाचो हे पावटींचो प्रमुख संदेश आसा बरवसो. योदळूच पापा फ्रांसिसान जेजूच्या जल्माचे परबे दिसा डिसेंबर 24 रोमांत संपेद्रूचे बाजिलिकाचे पवित्र दार उगडचे मुखांतर ह्या जुबलेवाचें उक्तावण केलां. पापा साहेबाच्या आदेशा प्रमाणे आज डिसेंबर 29 जेजू मरी आनी जुजेच्या भाग्यवन कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा दिएसीजी हंतार अधिकृत रितीन आमचो गुवळी बाप अदीक म्हणादीक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना ह्या जुबले वर्साचें उक्तावण करतलो. ह्या वर्त्या दिसा ह्या पवित्र कार्याक एक कुटुंब जावन हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक गुवळी बापाक सोमेस्त याजकांक धार्मीक भावा भयणींक आनी लायक भावा भयणींक मोगाचो येवकार मागता. एका गिता मुखांतर आमी हे रितीची सुरवात करया. जुबलेवाचें गीत आतां आमी गावया. तुका
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोरवोशाचो देव मनीस जाल्ल्या शब्दांतय पवित्र आत्म्याचे सक्ते वरवीं आमकां बावार्थान आनी संतोशान आनी बरवशान भरता तो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचो आत्मो सुरेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमची ढाळ. सदैव जावं सर्वेस्पोर आमचो बरवसो. सांगात म्हणया सदैव जावं सर्वेस्पोर आमचो बरवसो. ताचे थंय आमचें काळीज संतोषता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सांगाता सदैव जावं सर्वेस्पोर आमचो बरवसो. तुजी दया आमचेर आसूं सुरेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरवसो. सदैव जावं सर्वेस्पोर आमचो बरवसो. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचो मनीस जावपाचो गूट नजरेच्या भाग्यवंत कुटुंबाच्या मोगाच्या एकवटान तीर जाला आनी हो आमकां व्हड संतोशाक आनी खऱ्या बरवशाक बुन्याद कशें आसा. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत देव बापाचो मोग आमी संभ्रमतना देवाचो पूत मनीस जाल्ल्या गडितान तो उगडापो जाता आनी आमचे सडवणेचो नांगोर कसो आसा त्या क्रुसाच्या गुर्तांत आज व्हडा दाबाजान मंगळूर पवित्र सभेंत आमी तो परगडटा. देखून ही पवित्र रीत आमी दैवीक कृपा आनी काकुळट बगूंक आमकां सुरवात जावन अशें झूज आनी अशांतीचे हे परिगतींत आमच्या बरवशाचें कारण विसरलेल्या अरियेकल्याक जबाब दिवंक तयार जावन क्रिस्त आमची शांती आनी बरवसो ह्या कृपेच्या आनी सवकसायाच्या वर्सा आमच्या भावार्थी पैणाचो सांगाती जावन आमचे थंय आनी आमचे बराबर आयच्या दिसा हो बरो वावर सुरू करचो पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ता थंय सगळें संपूर्ण आनी फळाभरीत करून. बापा, तूं सर वस्तूंचो उगम आनी शेवट. तूं आमचो बरवसो. तूं आमकां निराशी करिनाय. त्या कृपेच्या सुवाळ्यार तुज्या पुताच्या मैमेवंत कुर्सा फाटल्यान आमच्या यात्रीक पैणाची सुरवात तूं आशिर्वादीत कर. पापसल्ल्या काळजांचे गाय थांबय. आमकां पातकाचे गुलाम आनी द्वेशाचे कैदी किल्ल्यो सांकळी सुटय आनी तुज्या परजेक पवित्र आत्म्याचो संतोश लाभय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवां फर्माणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ते वेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, तुमी कळवळचे न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सोबे आपोवन व्हरतलों. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोण्याच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां
ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. देवाचें उतर हें भाव भयणीनो, एक घडीभर बसया. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आतां थोडो वेळ मौनपणी नियाळ करया. आतां आमी पापा फ्रांसिसान स्पेस नॉन कन्फुंडीत वा बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणल्या निर्देश दस्तवेजांत जुबले वर्साक दिल्ले शिकवणेंतले थोडे विसलेले भाग आयकुया. जुबलेवाच्या वर्सा पापा साहेबाची शिकोवण. बरवसो निराशी करिना. बरवसो आमकां लजेक घालिना. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 ओळ 5. बरवशाच्या स्पिरितान धर्मदूत सांपावल रोमाच्या क्रिस्ती समुदायाक ह्या उतरांनी प्रोत्साह दिता. आदल्या संप्रदाय प्रकार हर एका 25 वर्सांक एक पावटी पापान परगट करच्या जुबले वासो ह्या पावटीचो प्रमुख संदेश बरवसो. ह्या भगेवंत वर्साचो अणभव जोडच्याक रोमाक भेट दिवच्या सर्व बरवशाच्या यात्रिकां आनी भाग्यवंत पेद्रू आनी भाग्यवंत पाऊलच्या शाराक भेट दिवंक साद नातल्यांनी स्थळीय पवित्र सभेन संभ्रम करतल्या थंय म्हजें गुमान व्हरतां. हर एकल्याक जुबलेवाचें वरस सडवणचें दार जावन जेजू क्रिस्ताक खरेपणी वैयक्तीक रितीन रूप भेटचो वेळ जावं दी. तशेंच त्याच जेजू क्रिस्ताक हर एक वेळा हर एक जाग्यार आनी हर एक मनशाक आमचो बरवसो म्हूण परगट करूंक पवित्र सभेक अधिकार दिला. राखून रावचें कितें म्हणलें हर एकल्याक कळीत आसा. हर एक मनशाच्या जिवितांत मुखार कितें घडटा म्हूण कळीत ना तरी मुखल्या जिवितांत बऱ्यो संगती अपेक्षेचो बरवसो आमच्या काळजांत आसा. तशें आसता थोडे फावटी मुखल्या जिविताची अस्पश्टता पातयेणी शांतपणांतावन आमकां आकांताक शेळेपणाक दुभावाक झगड्याक कारण जावंक पुरो. तवळ जिवितांत निरासपणांत जिवन मुखल्या जिविता विशीं बरवसो नातिल्ल्या मनशांक आमी पळयता. खंयची संगत तांकां संतोश दिवंक शकना. आम्हा सर्वांक जुबलेवाचो बरवसो नव्या जिविताक अवकाश जावं दी. मोगा वरवीं बरवसो उपजता आनी कुर्सार जेजूच्या काळजाक भालयेन तोपतना उपजल्ल्या मोगा वरवीं आटापून आसा. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मरिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मरिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेश तरान तारण सडतल्या. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 ओळ 10. हें जिवीत आमच्या पातयेच्या जिवितांत परगट जाता. ते पवित्र स्नानतावन सुरवात जोडटा, देवाच्या कृपेच्या आदारान वाडटा आनी पवित्र आत्म्याच्या वावरांत निरंतर नवेपण जोडटा आनी बरवशान घट जावन जिवाळ जाता. निरंतर यात्रीक पयनच्या जिवनांत पवित्र आत्म्याचें सांगातपण सर्व भावार्थ्यांक उसवाडाच्या भरवशान व्हरता. आमचें जिवीत राखूंक आनी परजळूंक पवित्र आत्मो हो उसवाड आमचे थंय सदांच जळतो सांबाळटा. क्रिस्ती भरवसो आमकां मोस करिना वा निराशी करिना. कित्याक
खंयच्योय संगती आनी कोणी देवाच्या मोगातावन विंगड करूंक सकना म्हणली दृढ पाथयेनी बोळ जाल्या. देवाचे काकुळती थंय बरवसो दवरलेले सांगता वेळा काळाक सरी सावन ताणें दिवच्या विविध गुर्ता मरिफात बरवसो जिवाळ करूंक आमकां आपोवणें आसा. दुसरे वातिकान सभे प्रकार हर एका काळार वेळा काळाचे गुर्त पारखून आनी ते सुवार्थेच्या उसवाडान समजून घेवची जबाबदारी पवित्र सभेक आसा. ह्या प्रमाणे हर एक पिळगेक समजोवचे भाशेन आतांच्या काळाचे आनी मुखल्या काळाचे जिविताचो अर्थ आनी हें एकामेकाक कशें होंदून आसा म्हणल्यार मनशाच्या हर एका सवालाक पवित्र सभा जाप दिवंक शकता. आमचे बोवारी ह्या संवसारांत आसचें बरेपण आमी सोदून काडूंक जाय. आमी खोटेपणान आनी वायटान बुडल्याव म्हणल्यार चिंतनाक बली जायना जावं. देवाचे राखणेचे हाजरपण मनशाक गरज म्हण बगतना वेळा काळाचे गुर्त आमचो बरवसो जिवाळ करूंक सकाचे. आमी आतां तरी असल्या भरवशा कुशीन संपोया. आमचे साक्षेच्या स्पिरितान हेरांक ह्या भरवशा कुशीन संपोवंक प्रेरण फावो जावं. आमी जियोची रीत सबारांक एक देख जावं. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. कीर्तन 20:7 वोळ 14. बरवशेचे सक्तेन आमचे दीस भरून दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी विश्वासान अत्रेकताव. ताका जावं स्तुती आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. आतां गुवळी बाप पुरशांवाचे सुरवातेक सुचन दिता. मोगाच्या भावां भयणीनो, क्रिस्त बापा सरशी वेची वाट. तो सत आमकां सुडका दिता. तो जिवीत जाणें मरणाचेर जैत वेला, तर ताच्या नांवान आमी फुडें सोमकुया. आतां आमी भाग्यवंत कुटुंबाचे परबे दिसा सोम्याचो दीस संभ्रमच्याक DSCच्या कॅथेड्रला कुशीन आमचे यात्रीक पयन सुरवात करता. आमचे सोडवणेचें केंद्र आनी आमचो बरवसो निराशी करिना त्या सोम्याच्या कुर्सा फाटल्यान आमी करचें हें पयन देवाच्या यात्रीक लोकांचें बरवशाचें पयन सुचयता. आतां व्हडा संभ्रमान जुबले वासो कुरीस घेवन कॅथेड्रला कुशीन चोमकूंक आमकां गुवळी बाप उलो दिता. पुरशांवाची मांडावळ हे पर्यांचा पयलें दुंपेली, उपरांत जुबले वासो कुरीस, उपरांत वाती घेतिल्ले वेदी सेवाक आनी ताचे उपरांत हाती सुवार्थेचें पुस्तक घेतलेलो दियाकोन, उपरांत गुवळी बाप, ताच्या फाटल्यान याजक, ताच्या फाटल्यान देवाच्या उतराचे परगटणार लायक भाव आनी भयणी. ह्या वेळार आमी गीत गावचें उगडास दवरा. आमी हांगा थावन थंय पुरशांवाक वचून थंयसर दारवट्या समोर रावचें आनी पुरसाक नमन करतस गुवळी बापा फाटल्यान आमी मुख्य दारांतल्यानूच, प्रमुख दारवट्यांतल्यानूच कॅथेड्रलाक भितर सरचें.
सुमेस्तनी गवळी बापान कुर्साक नमन करूंक उलो दिताना भक्तीपणी नमन करसो. आमची जाप तुंच आमचो बरवसो आमी केदींच निराशी जावची ना. नामान क्रिस्ताच्या कुर्सा तूच आमचो एकच बरवसो. तुंच आमचो बरवसो आमी केदींच निराशी जावचे ना. आतां कुरीस इगर्जेंत नमियारलेल्या मनाच्या जाग्यार दवरतात, गवळी बाब दवरता. आमी आतां भक्तीन मुखल्या दारवाट्यांतल्यानूच इगर्जेक प्रवेश करचो. गवळी बाबा फाटल्यान याजक आतां पुरशांवर आयिल्ले बरीच आमी इगर्जेंत प्रवेश करचो. पवित्र स्नान दिवचे जरी सरशीन वेता आनी पवित्र स्नानाच्या उगडासाची रीत चलयता. आमचेर पवित्र उदक शिंपडायत आसतना हिसोपान मुजेर उदक शेणाय सोम्या हें गीत आमी गावचें. याजक बापांनी गवळी बापा फाटल्यान वेचें. भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, आपणे रसिल्ल्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सरेस्परामच्या देवा लागीं कलतेपणी मागया. आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करच्याक ह्या उदकाचो शिवोर आमचेर पडटलो. आमी घेतला त्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक सरेस्पर आमची काळजां नवी करूंक. सर्व पदवेदारा सस्नाच्या देवा, तूं जिविताचे मूळ आनी उगम आमचेर शेणोवच्या ह्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल. अशें पातकाचें बोगसाण आमी जोडटल्या सर पिडेंतली आनी कोट्याच्या फटकीरपणांतून आमकां रक्षण लाभतलें म्हूण आमी पातयेता. तुजे काकुळतीन सस्नाच्या जिविता उमाळून येवच्या जिविताच्या उदकाची जर आमकां दी. अशें आत्मेच्या तशेंच कुडीच्या सर आपायांतलें सुटका लाभून
नितळ काळजान तुजे चरशी येशें कर त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हांव नितर जातलो तूं म्हाका आनी प्रासडो सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हांव नितर जातलो काकुळजी कर ये देवा तूं काकुळगा हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हांव नितर जातलो तूं म्हाका आनी प्रासडो जातलो हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हांव नितर जातलो आनंद बापाकानी पुता आणि पवित्र जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हांव नितर जातलो आतां हे जुबले वर्साच्या उक्तावणाचे रितीचे शिखर जावन आसचें येवकरिस्ताचें संभ्रमीक बलिदान सुरवात करच्याक आयती जावया.